मडगाव नगराध्यक्षपदाची माळ पडली गोवा फॉरवर्डाच्या पूजा नायकाच्या गळ्यात। फुडले पालिका वेंचणुकेत विजय दवरतलो आपले उमेदवार। भाजप आणि काँग्रेसीक पर्याय दिवपाचेर चललेला विचार। सुभाष फळदेसायांनी इफ्फीत केला आर्थीक घोटाळो, काँग्रेसीचो आरोप। इफ्फीचो आदलो प्रोग्रामर जय बजाजान केल्ल्या आरोपाची करात चौकशी, केल्या मागणी। बार्देशात सगळीकडेन चलता ड्रग्स आणि रेव पार्ट्यो, माहिती दिवू नये मुख्यमंत्री करिना कारवाय म्हणटा विनोद पालयेकार। मायकल लोबोक करात गृहमंत्री, केल्या मागणी। भुरग्यांक बरें प्रशिक्षण दिवपा खातीर रेसिडेन्शियल अकादमी सुरू करपाचो GCAचो हावेस। 14 वर्सां सकयल्या क्रिकेट खेळगड्यांच्या खेळाचो दर्जो सुदारपाचे नदरेन घेतले निर्णय। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। गोवा फॉरवर्डाच्या नगराध्यक्षान राजीनामो दिल्लो, पूण परत वेंचणूक जाली आनी गोवा फॉरवर्डाचेच पूजा नायक नगराध्यक्ष जाले। भाजप आणि काँग्रेस एकठांय येवन पसून, पूण ह्या जैता उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय मात तेचे फुडलें चिंतता। आतां तो दिगंबर कामतीच्या मडगांवांत घुसपाक सोदता आनी तेच वांगडा आपली पार्टेक भाजप आणि काँग्रेसीक पर्याय म्हणूनय फुडें हाडूंक सोदता। जॅक सिकेरीचो पुतळो आनी रस्त्याक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवपा खातीर गरजेची प्रक्रिया पुराय करूंक ना म्हणून भाजपा आनी काँग्रेसीचे समर्थक आसलेले नगरसेवक एक जाल्ले। तेका लागून बबिता प्रभुदेसायाक नगराध्यक्ष म्हणून देंवचें पडलेलें। तेन्ना ते आसले 14, पूण परत नगराध्यक्ष जावपाचो दीस येयसर चित्र बदल्लें। 13/8/12 जालें। एकमतान भाजपा काँग्रेसीक उडोवन गोवा फॉरवर्डाचे पूजा नायक नवे नगराध्यक्ष जाले। एडमिन सेक्शनाचे चड दवरतली आनी आमचो गार्बेज इशू जो आसा पळय तितून सो आमचे सगळे कावन्सिलर्स जे आसा टुगेदर आमी सगळें काम करतली आनी आमचो जाता तितलो टायम दिवन जे लोकांचे कितें बारीक बारीक मेन नेसेसिटी आहा ते आमी करपाक ट्राय करता। 6 + 6 is 12. I had only 6 numbers. So, and I was in opposition, and as a good opposition, we will keep on doing the work and we'll keep a watch on the Margaon municipality. These 6 votes, additional votes you got, That you should know from where I have got the 6 votes. That is the question now. we have defeated illegitimate, immoral marriage of convenience of two national parties trying to subjugate regionalistic leaders, regionalistic parties like Goa Forward. फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक आमी मनोहर पर्रीकर रस्तो म्हणटा तो घालतलेच, जो रस्त्याचे विरुद्ध आज BJPन हांगा मतां मारली। ते प्रमोद सावंत टू स्टॉप द नेम, दीस इज अ चॅलेंज फॉर हिम। पर्रीकराचें नांव घालपाक सरकारान बंद करून दाखोवचें, पुतळो घालतले आमी। मडगावच्या ह्या जैता उपरांत विजय सरदेसाय आता आक्रमक जाला। भाजपा आणि काँग्रेस एकठांय येवन खेळटात ते साश्टीतले राजकारण आमी बदलायले अशें तो म्हणटा। फुडले नगरपालिका वेंचणुकेंत मडगांवांत आपले उमेदवार दवरूंक सोदता। मागीर विधानसभेंतय मडगांवां उमेदवार दवरतले। हाचेर मात तो सांगता काँग्रेसीच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी हाचेर विचार करचो पडटलो। मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यान आमी म्हाका दिसता एक अशी सिंबॉलीक वस्त जाता, हातून आमी एक दाखोवन दिल्या की साश्टीकार म्हणटा ते अशी दादागिरी करून मॅच फिक्सिंग करून राजकारण करता, ताका आमी पर्याय आमचो एक लोकल पर्याय सदांच तयार आसता। हो आमी आज हांगाच्यान एक सिग्नल धाडिल्लो आहा सरकाराक। 10 म्हयन्यांनी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जावपाचें आहा। ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक हे जे बरोबर मारले ते कॅन्डिडेट बरोबर कॅनवास करतले, वो मडगांवचे मॉडल मडगांवचे पॅनलान जिखून आयिल्ले मनीस बरोबर कॅनवास करून बरोबर कॅन्डिडेट फिल्ड करतले आनी अशें जर फिल्ड करतले जाल्यार आमकां पर्याय आसचो ना, आमी तांचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट फिल्ड करतले। सो वी वील हॅव टू एक्सपांड इन टू मारगांव। सिग्नल इज व्हेरी बॅड। आज जें दाखयलां की काँग्रेस BJP एक जावंक शकता, काँग्रेस BJP जर एक जाली जाल्यार लोकांचें कितें, मागीर मडगांवकाराचें कितें? तसंच असेंब्ली इलेक्शनाक मुखार आसा थंय मडगांवां तुमी दवरताले काय कितें? See, we want common cause with forces who are opposed to the anti-people government which is on today. I am part of the opposition in Goa very much. We don't want to split the opposition. But if some people get fixed with the ruling, then
there is no option. I am not saying that they have reached a line of no return. I am not saying this. But I am feeling that sometimes ego, sometimes anger, sometimes some other pressure makes you take certain decisions. That has to be reconsidered by these senior politicians. ना जाल्यार लोक तांकां मागीर जागो दाखयतले. एक तकलेन धरूंक जाय आमचे नवे मुख्यमंत्र्याक की पार्सेकारांकूय मेजॉरिटी आशिल्ली. इलेक्शन जावन पार्सेकाराची गत खंय पावली ती पळय. हाजी गत सिंगल डिजिटाचेर वचपाक शकता. पूण अशें जर मॅच फिक्सिंग आसा जाल्यार मातशें कुस्तार जातलें. पूण ताजे परस एक बरो पर्याय येवंक शकता. वी हॅव टू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान भारतीय चित्रपट महोत्सवात घोटाळो केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच तिकेट सिस्टमात व्हडलो घोळ आशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. बाकीच्या तालुक्यांचेर आड नदर करून फिल्म महोत्सव सांग्यार व्हरपा खातीर सुभाषान लाखांनी दुडू मोडला अशें तेचें म्हणणें. 2013 उपरांत भाजपान ESGच्या अणभवी अधिकाऱ्यांक काडून उडोवन तांचे जाग्यार आपल्या फुडाऱ्यांक नेमिल्ल्याचें अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. इव्हेंटांचें वेवस्थापन करपाचें सोडून हे फुडारी आतां आपली बोल्सां भरपात व्यस्त आशिल्ल्याचें पणजीकारान सांगलें. इफ्फीचो आदलो प्रोग्रामर जय बजाजान केल्ल्या आरोपांकय ताणें तेंको दिला. ESGचो वायस चेअरमॅन सांग्या तालुक्यांचो म्हण तूं हो महोत्सव व्हरोन सांग्यान घालता. स्वताच्या फायद्या खातीर फुडले वेंचणुकेक त्या मतदारसंघान तो निवडणूक लडपाचो आसा. हेचो फायदो घेवपाक ह्या इफ्फीचो फायदो घेवन तो स्वता परतून एकदां आमदार जावपाक हें कृत्य करता काय? गोंय जेन्ना रीण काडटा आनी रीण काडून तुमी जो सण करता तो सण सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय. हो सगळ्या पर्यंत पावना ही खंत आमकां आसा. अवधूत गुप्ते हो तेका एक निमंत्रीत केला. लाखांनी पयशे ते तेच्या प्रोग्रामाचेर खर्च करता. आनी तो गोंयचो कलाकार महाराष्ट्राचो. गोंयान कलाकार ना. ज्या मनशाक तळें राखपाक दवरलो तोच सगळें उदक पियालो असो प्रकार सुभाष फळदेसायान केलो. आनी तुका गोंयची इफ्फी ESGच्या माध्यमांतल्यान बरें ऑर्गनायज करपाक तुका नियमिळ केला आनी तूं स्वताचें पोट भरपाक स्वताचो स्वार्थ सादपाक तूं ही सगळी कारस्थानां करताय. आनी वचात तो पयशे खावपाक लुटलेलो आसा, सुटलेलो आसा. ज्यो टिकेटींग सिस्टम आसा ती फॉल्टी आसा. कितलेशेच थिएटरां आयज खाली आसा. ह्या फॉल्टी टिकेटीच्या सिस्टमाक लागून आयज इफ्फीची भितर कदेलां कितलीशीच खाली दिश्टी पडटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मुख्यमंत्र्यान मायकल लोबोक गृहमंत्री करचो आनी हे मागता कोण? गोवा फॉरवर्डाचो आदलो मंत्री आनी शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकार. कारण कितें? मायकलाक खंय पुराय दर्या वाठार सारको खबर आसा आनी म्हायती दिवन लेगीत मुख्यमंत्री ड्रग्स आनी रेव पार्ट्यो बंद करपाक पावलां उबारना. गोंयच्या खंयच्याय भागात घोळी वखदांचो वेव्हार चलता जाल्यार आपल्याक कळोवचें अशें मुख्यमंत्र्यान कांय म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें अशें पालयेकार म्हणटा. आपल्या मतदारसंघात रेव पार्ट्यो चलतात हे विशीं आपणें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन कळीत केल्लें पूण आयज मेरेन कारवाय जावंक ना. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दर्यादेग वाठारा विशीं बरें ज्ञान आसा देखून ताका घर खातें दिवचें अशी सुचोवणी आपणें मुख्यमंत्र्याक केल्ल्याचें ताणें सांगलें. आज जे गोंया भितर ड्रग्साचो वेव्हार, अंमली पदार्थाचो वेव्हार जो वाडला तो प्रचंड प्रमाणान वाडलेलो आसा. हांव ज्या मतदारसंघांतल्यान येता तो मतदारसंघान प्राबल्य किनारपट्टी भागाचे आसा आणि त्यामुळे त्या किनारपट्टी भागान आज जर पळयलें जाल्यार रेव पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज ह्यो सारको उच जाला. प्रचंड प्रमाणान ह्या पार्ट्यांचो हैदोस किनारपट्टी भागाचेर चालू आसा. अशें दिसता की मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा ह्या राज्याचो तो असमर्थ ठरला काय कितें अशें एक नजरेक येता. आनी म्हाजी विनंती आसा तेका कळकळीची की भावी पिढीचें भवितव्य लक्षांत घेवन अशा तरेचो जो ड्रग्साचो व्यापार चल्लेलो आसा तो ड्रग्साचो व्यापार
वेळेत आटोक्यान हाडपाचो जाल्यार म्हजी एक कळकळीची विनंती आसा की आमची जी भावी पिढी आसा ही भावी पिढी ह्या अंमली पदार्था पासून बरबाद जावची न्हू, तेचेर बेगोबेग आनी वेळाचेरूच बंधन येवप ह्या ड्रग्साचेर, ह्या अंमली पदार्थाचेर ही काळाची गरज आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताची नोवेना आयतारच्यान सुरू जातात. आयतारा सकाळी 6 वरांचेर पयले मीस जातले. ह्या वर्सा आमी बेगीनच सुरवात केल्ली तयारी नोवेना आनी फेस्ताची. गव्हर्मेंटा बरोबर ASI बरोबर हे भाशेन आमी सगळें सुरवात अगदी फुडेंच केल्ले. आतां शेवट जाल्लो आसा, म्हणजे एकूच दीस उरलेलो आसा. सगळें ठाप टीप जायत येता पूण जावंक ना, पूण जातलें म्हणून आमकां खात्री आसा. ह्या वर्साचो नोवेनाचो आनी फेस्ताचो विशय जावन आसा बागयोन फ्रांसीस शेवेराक एक भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन पत्नी म्हणटा. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तूंय तशेंच कर हो जावन आसा विशय. रूटेड इन क्रायस्ट लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर, गो एंड डू लायकवायज. Watch this slide. Daily Novena Masses will be celebrated at 6, 7:15, 8:15, 9:30 and 10:30 in every morning, while in the evenings at 3:45, 5:15. रेईश मागुसच्या पुर्तुगीज तेंपावेल्या रस्त्यान निमणो स्वास घेतलो. मुखेल रस्त्याचो व्हडलो भाग नेमलो आनी तेच्या बरोबर राखणे वण्टीनय मान उडयली. सरकारान आडनदर केल्ल्यान हें घडलें. वाहन चलोवप्यांक सध्या 5 किलोमिटरांची खास्तीक काडची पडटा. रस्त्यांत मदींच व्हडलो बुराक निर्माण जाल्ल्यान पुराय येरादारी बंद करची पडली. कांय मिटरांच्या अंतरावेली राखणे वणते कोसळून पडली. कुशीचो रस्तोय नेमलो. क्यार चक्रीवादळाच्या वेळार ह्या रस्त्याचें लुकसाण जाल्ल्याचें साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान गोवा 365 सांगलें. तेन्नाच्यान तो कमकुवत जाल्ल्याचें तो रजाव दिता. ह्या चक्रीवादळा उपरांत ह्या रस्त्याची दुरुस्ती विशीं तांणी PWDक पत्रय बरयल्लें, पूण ताचे कडेन कोणें लक्षच दिलें ना. सायक्लोन चालू असताना थंयसर आमी विजीट करून त्या एरियेक तेजी पाहणी केली आणि अलॉंग विथ PWDचे सगळे ऑफिशल्स AE, JE आणि WRDचे म्हणजे कंबायन एक जॉईंट अशी आमी तेजे सायट इन्स्पेक्शन केल्लें आणि आमकां एश्योर केल्लें की इमिजिएटली वॉर फुटींगार काम स्टार्ट जातलें म्हणून. पण अजून काम स्टार्ट जायना. आतां आमी रिप्रेझेंटेशन 15 तारखेर PWD मिनिस्टर दिल्लें आसा. चीफ मिनिस्टराक आमी सेपरेट एक रेजोल्युशन दिलेलें आसा. तेका लागून तेंच्यांनी बेगीन काम करचें. हो फूल रोड जो मेन रूट आसा फ्रॉम हियर फ्रॉम वेरे टू नेरूल इज स्टॉप टुडे. ट्रॅफिक फ्लो तेच्यान बंद जाल्लो आसा. ट्रॅफिक डायवर्टेड ऑल द वे अरावंड. आमकां एक 4-5 किलोमिटर एक्स्ट्रा वचचें पडटा जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्मॉल स्ट्रेच. रिटेनिंग वॉल नाका, एटलिस्ट ते भरून काडून रस्तो तरी आमी ओपन करपाक जाय. वन वे सिंगल वे जी गाडी सुटतली तितलो तरी रस्तो ओपन करपाची गरज आसा आनी हे गव्हर्मेंटान बेगीन करपाक जाय. एवरी टायम जर आमकां अशें रावचें पडलें आनी बारीक बारीक कामांक जर आमकां अपेक्षीत अशें रावचें पडलें आनी पेपरार जर ताचो फ्रंट पेज तो न्यूज जाता आनी तरी आसतना जर गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडाना जाल्यार इट इज व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. आपल्या मतदारसंघातली उदरगतीची कामां आडावन दवरिल्ल्याचो आरोप करतना ताणें शेजारचो आमदार मायकल लोबोकय उजरायलो. पळयात. सालिगांव आनी म्हापसा म्हणून ताका सांगपाचें की सालिगांवचो MLA is capable of getting the works done. Only thing it is getting delayed because of his interference in our constituencies. Chogam Road and from Betim to Nerul Road is because Manohar Parrikar had promised us he was circuit road म्हणून घेतले म्हणून 135 crores work tender जावन corrigendum काडून road cancel केल्लो आसा. is not mine because of my mistake. It is because of the interference of Mr. Michael Lobo. रेईश मागुसच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फामाद तियात्रिस्ट मार्सेलिनो दी बेतीम हाका मरण कोणाक लागून येयलें? वाश्को अपघात कित्याक जातात? पालिका म्हणटा फुटपाथांचेर सामान पातळयतल्या फळ विक्रेत्यांक लागून. जाल्यार विक्रेते म्हणटात ती येरादारी पुलिसांची आनी पालिकेची चूक, आमची न्हू. हे फाटभुंयेर बिरेस्तारच्यान मुरगांव पालिकेन फुटपाथ आडावन वेवसाय करपी विक्रेत्यांच्या दुकानांचेर खर कारवाय सुरू केल्या. वाश्कोच्या रस्तो अपघातात फामाद तियात्रिस्ट मार्सेलिनो दी बेतीम हाका मरण आयिल्लें. पालिकेन ह्या अपघाताक फळ विक्रेत्यांक दोशी धरले. जाल्यार भाजी आनी फळ विक्रेते संघटनेचो अध्यक्ष प्रशांत नायक म्हणटा नो एंट्रीच्या वेळार लोडेड ट्रक येवपाक परवानगी कोणें दिली? रस्त्यार भोंवपी गोरवांचेर
रस्त्यावेले नेम मोडप्यांचेर पालिका वा येरादारी पुलीस कित्याक कारवाय करिना? ते आमचेच फाटल्यान कित्याक लागल्यात? मार्सेलिनाच्या मरणाक पालिका आणि पुलीसच जबाबदार. ऐकात ताचे रजाव. ॲक्च्युली आता पळय ॲक्सिडंट जाला पळय न्हू, ॲक्सिडंट घडला. हेवी गाडी एक नो एंट्री येतली आनी ती नो एंट्रीचे पयली गाडी भायर सरली, तो टिप्पर एक जालें. दुसरें म्हणल्यार गायो आनी ते बैल पेपराचेर येता, फ्रूटवाल्या खातीर भाजीवाल्या खातीर जाला म्हणटा. पूण एक्चुअली आमच्या खातीर कांयच जावना. पयले अधिकारी व्हडले आमकां त्रास करता, भाजेकारां आनी फुटबॉलांक. आमी 2 नंबर करता, आमी गांजा चरस विकता, आमी क्लीन भाजी विकता, आमी नुस्तें विकना फॉर्मलीन मारलेलें. ताका तुमी कांयच करना आनी आमकां भाजेकारांक आनी फुटबॉलांक त्रास करता. 2 दिसां पयलीं आमी ड्रायव्ह चालू केल्लो वेजिटेबल मार्केटान, आनी तरी सुद्दां हे मार्केटान आसतना बिजनेस करता पळय ते आजून सुदरना. सकाळीं आमचे इन्स्पेक्टर वयतकूच ते भितर काडटा आनी परत सान येतकूच तेंच करतात. ताका लागून हो ड्रायव्ह कंटिन्यू उरतलो. आनी इवन हांवें एसीओक फोन करून सांगला आनी इन्स्पेक्टरांक सांगलां की ज्यांचे भायर फ्रुट्स आसा ते उखलून हाड म्हणून. एक्चुअली आमकां हे भायर उखलून हाडपाक बरें दिसना. इतले दीस हांव उखलून हाडिनासलो. हांवें तांकां म्हाका दिसता एक कमीत ते 7-8दां सांगलें की तुमी अशें करनाका, तरी सुद्दां आयकना. आनी अशें एक्सिडेंट जाता, हांकां लागून हे एक्सिडेंट जातात. ते म्हणटा आमकां लागून जायना, ट्राफिकाक लागून जाता. ट्राफीक कंजेशन कित्याक जाता? हे फ्रुट्स भायर येतात, तेज्या भायर स्कुटरी पार्क करतात आनी हेका हेवी व्हेकल्स वचपाक वाट नासता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. म्हापशेचो बस स्टँड 2 टप्प्यांनी बांदतले. पयल्या टप्प्यात बस टर्मिनलाचें काम पुराय करतले, जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यात मल्टी लेयर पार्किंग आनी वेवसायीक झोन बांदतले. म्हापशेचो आमदार जोशिओ डिसुजान सांगले. म्हापशेचो नवो बस स्टँड येवपाशिल्ले सुवातेची शुक्रारा पळोवणी केल्या उपरांत जोशुआ पत्रकारां कडेन उलयतालो. म्हापशेच्या बस स्टँडा खातीर 300 कोटी 10 लाख रुपयांचो निधी मंजूर जाला अशें जोशुआन सांगलें. बस स्टँडा खातीर ताब्यात घेतिल्ले सुवातेची नितळसाण करपा बरोबरच सोबितीकरणाचें कामूय हातांत घेतिल्ल्याचें ताणें सांगलें. तशेंच पोरण्या बस स्टँडाची तात्पुरती दुरुस्ती करपाची सुचोवणी कदंब महामंडळाक केल्ल्याचें तो म्हणटा. बस स्टँड जो आसा that can be taken up in 2 phases. Phase 1 that includes the terminus, bus terminus, and phase 2 that will involve the market, multi-level parking as well as the commercial zone. So we came to a decision that we'll take up the Mapsa bus stand in 2 phases because proposed cost जो आसा म्हापशे bus standaचो 300 कोटी 10 लाख. So it is a very big amount. So if we break down that amount into 2 phases, we can start the process as soon as possible. I have to take up the minutes of yesterday's meeting with the Chief Minister. हांव चड करून आयज करपाचो आसा, पूण आयज जर जाय नाल्यार फाल्यां or maybe by Monday we will get it going. Michael Lobo also mentioned regarding the cleaning and beautification of the current acquired land जो आसा. That initiative has already been taken until the bus stand project commences. So we are moving forward in that direction to get that entire area cleaned. आणि आमचो जो आदलो सद्याचो बस स्टँड आसा, whatever basic repair and maintenance that needs to be done, that request has also been put to KTCL officials. So they will initiate that process. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाचे दिशेन गोंय फुडलें पावल मारता. 1.5 वर्सां भितर काकोड्यां कोयर प्रक्रिया प्रकल्प येतलो. 189 कोटींचो हो प्रकल्प. तेतून दर दिसा 100 टन कोयराचेर प्रक्रिया जातली. युवा विज्ञानीक 2019च्या प्रदर्शना उपरांत कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन ही माहिती दिली. हातूंतलो 75% खर्च नाबार्ड उखलतलो. उरिल्ले 25% कंत्राटदार घालचे पडटले. बांयगणी एक कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आकार घेता. पर्यावरणीय दाखल्या खातीर तो उरला. काकोडा म्युनिसिपल कावन्सिलान आमकां लँड हँडओवर दिला, तेजेर फूल आमी कवर करता. तितून आनीक 20,000 स्क्वेअर मिटर्स आनीक दिता म्हणून सांगला आमकां, which we have to acquire, and the owner is ready to give us the NOC. पण सद्याक जो आतां आमकां लँड दिला, that is more than enough to set up this GWMC plant of 100 tons per day. खंयची एरिया कवर करतले?
ना त्याची एरिया खाली काकोरा म्युनिसिपल काउन्सिल थिंगा सांगे आहा ते काणकोण स्पेशली ती आमची कोस्टल बेल्ट आहा थिंगा तितून हे सायडीची एरिया येतली आमची पार्ट ऑफ पोंडा तालुका विच इन्क्लूड शिरोडा एंड ऑल द पोंडा म्युनिसिपल एरिया ना त्याची आम्ही बांयगणी व्हरतले त्याचे काम स्टार्ट जाता 13 तारीख काम चालू जाता त्याचे 13 डिसेंबराचे बांयगणी काकोरा बांयगणी will see the light of the day we get environmental clearance. Kakora, the day it starts, it will take exactly 15 to 16 months. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत सध्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वतीन ग्रामीण मेला चालू आसा. वास्को, मडगांव, म्हापशें आनी पर्वरी अशा 4 सुवातांचेर देशभरांतल्या हातमाग आनी हस्तकला वस्तूंचें तशेंच वस्ती आनी हस्तचित्रांचें प्रदर्शन पळोवपाची आनी आवडीच्यो वस्तू उण्या दरांत विकत्यो घेवपाची संद गोंयकारांक मेळटली. सध्या वास्कोचे रवींद्र भवनात हो ग्रामीण मेला चालू आसा. 15 डिसेंबर मेरेन तो चलतलो. ग्रामीण मेला this is for totally an article handloom and handicrafts exhibition coming from sale from Government of India, New Delhi. This is supporting from Ministry of Textiles. All India groups will be organizing from throughout India. As a yearly 2 times I will organizing from Vasco, गोवा के अंदर वास्को में रविंदर भवन और मडगांव रविंदर भवन, मापसा रेसिडेंसी होटल और एक फरवरी में 4 जगह में हम लोग ईयरली में 2 टाइम्स डालते हैं प्रोग्राम इधर आके. बनाने वाला खुद इधर सेल करते हैं. टोटली इन हैंडलूम्स का वैरायटी हो, हैंडीक्राफ्ट्स का वैरायटी हो और ज्वेलरी का और हैंड पेंटिंग आइटम्स जो बाजार से आप ले सकते हैं. इतना कलेक्शन है, कम से कम 50 काउंटर्स तक इधर है और स्ट्राइट सेलिंग के हिसाब से शोरूम से आपको कम से कम 40 to 50% तक फ़र्क रहेगा सेल्स में. अब कुछ भी आइटम आप देख सकते हो, शोरूम से बहुत सारा फ़र्क रहेगा. यहाँ पर 15 तारीख डिसेंबर तक इधर प्रोग्राम रखा हो. इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा मडगांव में. आणि आता घेऊया काय खबरांचो धांवतो नियाळ. न्यूज राऊंडअप. उपजिल्लोधिकारी उदय प्रभुदेसायान गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, GSPDS, मामलेदार आणि मडगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक बरोबर घेवन सोनसड्यावेलो कोयर थंय हाडून उडोवपाचे नदरेन रायचे जमिनीची पळोवणी केली. पूण रायच्या थळाव्यांनी हे पळोवणेकच विरोध केलो. पर्जळीत फुडारा खातीर भुरग्यांनी सायन्स आनी इंजिनियरींग घेवपाचो उलो शिरोडेचो आमदार आनी शिवग्राम शिक्षणीक सोसायटीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान मारलो. यंग सायंटिस्ट एक्झिबिशनाचे उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री मायकल लोबोन ताचें उक्तावण केलें. विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण विभागाच्या पालवान शिरोडे उच्च माध्यमीक विद्यालयान ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.